कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीक येवकार। 2 दिवसां फाटी हांगा आमचे गोंयांत दिल्लीच्यो आदल्यो चीफ मिनिस्टर आतिशी आयिल्ल्यो आनीक नावेली तांणी आमच्या आम आदमी पक्षाच्या सावथ गोवा ऑफिसाचें उद्घाटन करतना एक घोशणा केल्ली की फुडली जी विधानसभा वेंचणूक आसा ती आम आदमी पक्ष खंयच्याच पक्षा कडल्यान गोंयांत आमचे अलायन्स करचे ना आनी स्वताच्या हाजेर आम आदमी पक्ष ह्या फावटी इलेक्शन लढयतलो। आनी ताज्या फाटल्यान आतां एक चर्चा जाल्या की हो काँग्रेसीचेर प्रेशर हाडपाक लागून केल्लो स्टेटमेंट काय कितें, काय खरेंच आम आदमी पार्टी आपूण स्वता आपली स्ट्रेंथ हांगा चेक करपाक सोदता। काँग्रेसींतलें स्टेटमेंट आयलां की आतांच हाजेर कित्याक इलेक्शन येवपाक 2 वर्सां उरल्यात। सो अशें वेगवेगळे आर्जीन म्हणलां की आतां कळ्ळें आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस एकठांय कित्याक येताली ती फकत आपल्या फायद्याक लागून येताली। अशें तरेचे वेगवेगळे ताजेर चर्चा चालू आसा आनी ह्या हाजेर आमी थोड्या पॉयंटाचेर क्लॅरिटी मेळची। हाका लागून आम आदमी पक्षाचे वेळेचे आमदार क्रूज सिल्वा हांकां हांगा पळयात। क्रूज येवकार तुका। क्रूज म्हाका एक सांग म्हाका, आतां इलेक्शन येवपाक आनीक 2 वर्सां उरल्यात, येन्नाच तुमी आमी अलायन्स करचे ना कित्याक लागून? पार्टीन 10 तारखेर आमी आमचे सावथ गोवा आम आदमी पार्टीचें ऑफिस ओपन केलो कित्याक आमचे त्यो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्टिविटीज करपा लागून ती आतां सावथाक आमचें फकत ऑफिस नॉर्थाक घाल्लें। तें इनॉग्रेशन करपाक आमचे मॅडम आतिशी येयल्ले आनी ताणें स्टेटमेंट केला आमी 2027 जावं पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी जावं जिल्हा पंचायत जावं आमी एकटे वयतले विथआउट अलायन्स। आनी तेंय म्हणलां वी कॅन नॉट ट्रस्ट काँग्रेस म्हणून तेंय ते स्टेटमेंट काडला। पूण सांगपाक म्हणल्यार फाटींच राहुल गांधी गुजराताक गेल्लो, खूब राहुल गांधीन म्हणलां तेंचे लिडर टॉप लिडर आसा BJP कडेन टायअप जावन हो स्टेटमेंट राहुल गांधीन केलो। सो राहुल गांधी तेंगल्या लिडरांक ट्रस्ट करना। सो तेच भाशेन दिल्ली हिंगा गुजराताकूय दिल्ली जावं राजस्थान जावं हे भाशेन काँग्रेसाचेच लिडर BJP कडेन टायअप जावन आनी ते आमच्या गोंयांय आहा। आमी 2027 इलेक्शनाक थंय आसतले जेन्ना इलेक्शना पयलें स्ट्रींग ऑपरेशन जाल्लें आनी तेंचे कोण टिकेट कॅन्डिडेट आहले तेमी तेंचे स्ट्रींग ऑपरेशन तेमी पयशे एक्सेप्ट केले आनी आमकां पोर्टफोलिओ मेळ्ळो जाल्यार आमी पार्टी चेंज करता तेमी स्टेटमेंट केवन तेजे वायरल स्ट्रींग ऑपरेशन कोण करपाक तेंगेले लोक आहाय कोण स्ट्रींग ऑपरेशन वायरल जालें न्हू तेंचे मनीस काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट तितले कोण जिखले ते गेले वत गेले कोण पिड्यार जाले ते उलयता आनी पिड्यार जाले ते वचपाक आनी तेज्या चोय जालें ते स्ट्रींग ऑपरेशन जाल्लें तेच लिडर काँग्रेस तेंचे पार्टीचें पोजिशनूय घेनाय। सो तेका लागून स्टेटमेंट येता डावट येता काँग्रेसाक कितकोन ट्रस्ट करपाक। सो ते हेजे ताणें म्हणलां काँग्रेसाक ट्रस्ट करपाक आतां पयलीं सद्या तेमी राहुल गांधीन तेंगे पयलीं साफ करपाक जाय तो तेंकां ट्रस्ट करना। सो ते तो ट्रस्ट बिल्डअप करपाक जाय दुसरी पार्टी तेंचेर ट्रस्ट करता जाल्यार सो तेका लागून स्टेटमेंट केला। सो काय हो आनीक हे आतां ह्यो काँग्रेसीचेर प्रेशर हाडपाक लागून तुमी हे म्हणटात कारण एक हे आतां तुवें तो विशय काडलोच म्हणटा स्ट्रींग ऑपरेशन केलें तातूंत भितर सारकें सांगपाक जाल्यार तातूंत भितर आतां सद्याक सावथ गोवाचो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट आहा आमचो सावयो ताजो एक व्हिडियो हे जाल्लो तातूंत भितर हे जाल्लो आहा तो खरें फोट कितें तो व्हिडियो सारको हाजेर जावपाक शकता पूण दिशिल्लो हे। सो सावयो आनीक सावयो वॉज अर्लियर हे कॉन्टेस्टेड फ्रॉम युअर वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं थंय आमदार आसा। सावयो म्हणटा हे जावपाक नाका कित्याक अलायन्स जावपाक नाका अशें लोकल लेवलाचेर म्हणटा। सो बिकॉज ऑफ दॅट हे असले फुडें आयले काय म्हणटा ना ना आमची पार्टी आमकां बेस करपाक जाय न्हू काँग्रेस सगळ्यो पार्टी आपल्या सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बेस करता। सो आमी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शन येतली कित्याक जिल्हा इलेक्शन आय सो आतां नोव्हेंबर आसतली
सो आमचो बेस करपाचो ते एक्टिविटीज आमी चालू केले कितें बागेन आनी करपाचें कांय ना तें कित्याक आमी हेज्या पयल्या 2017 जावं 22 आमी एकटे इलेक्शन जगले आम आदमी पार्टी शेवटी ऑलमोस्ट 39 कॉन्स्टिट्युशन आमी जगलो आहे. पण तुम्ही जेन्ना आमचे लोकसभा इलेक्शना वेळार अलायन्स केल्ले तेन्ना एक एश्युरन्स दिल्ले की हे अलायन्स ओन्ली फॉर लोकसभा न्ही, इट वील कंटिन्यू टील आमचे असेंब्ली इलेक्शन. हे सगळ्याक एश्युरन्स दिल्ले ताका लागून लोकांनी एकठांय दोन्ही लिडर तुमगेले लिडर तांगेले लिडर हे अलायन्स जालें ऑल इंडिया लेवलाचेर जालें. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 26 पार्टीज एकठांय जावन अलायन्स केले. आमी काँग्रेसाक अलायन्स केलें, इंडिया अलायन्स तें सगळे पार्टी इनवॉल्व जाल्ले आनी बाय डिफॉल्ट सावथ गोवा सीट कॅप्टन विरायटो दिले काँग्रेसाचे. आमी फुली सपोर्ट केलो आनी लोकांकूय जाय हाडले आमी सगळे एकठांय जावन सपोर्ट करचो. सो आमी सपोर्ट करून आमी ताका जिखयलो. सो तेन्ना काँग्रेस म्हण आमी करूना, आमी इंडिया अलायन्स म्हण आमी तांकां सपोर्ट केलो. सो आनी जिखोय दिलो ना. पूण तेन्ना अमित पालेकर तुमचो स्टेट आसता प्रेसिडेंट आहात आनी अमित पाटकर काँग्रेसीचो स्टेट प्रेसिडेंट आहात आनी दोगांयनी कॅटेगोरिकली सांगिल्लें इंडिया लेवलाचें कितेंय जावं गोंयांक आमचे अलायन्स उरतले. सो ट्रस्ट कोण बिल्डअप करपाक जाय आसलो. कॅन्डिडेट आमी इतलो सपोर्ट करून कॅन्डिडेट सावथ गोवा जिखून हाडलो. सो ट्रस्ट बिल्डअप जावपाक जाय. सो ते ट्रस्ट दाखयले. आतां तूं चोयलें जाल्यार तेच वचून आमचे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून मिटींग घेताय, इन्स्टिगेट करताय. आमचे सांताक्रूज तेणी ऑफिस ओपन केली. सो ते इन्स्टिगेट कोणी केले. ओके. ट्रस्ट डेफिसीट आपाचे बेज आहा थंय काँग्रेस अटॅक करून. सो बीजेपी हांव थिंग केलो ना तेणी पयलीं बाणावली केले कित्याक जिल्ला पंचायत बाय इलेक्शन जालें तेन्ना पासून आमी चोयलां तेणी नाटकां. सो ट्रस्ट बिल्ड आहलो, बरो ट्रस्ट बिल्ड जालो जेन्ना सावथ गोवा आमची पार्लमेंट इलेक्शन जालें. ट्रस्ट बिल्ड पूण तेज फाटल्यान ट्रस्ट काँग्रेसान बिल्डअप करपाक जाय. पूण तेमी कितें केलां वचून आमचे कॅन्डिडेट आहाय आमचे MLA थिंग वचून अटॅक केला. सो तो ट्रस्ट मातशें पयस गेलो आसतलो. सो तूं म्हणटा जर अशें कितें जालां जाल्यार ताका जबाबदार काँग्रेस म्हणटा. चोय ट्रस्ट बिल्डअप आतां आमचे मदें तेन्ना कितें जालें जाल्यार काँग्रेस रिस्पॉन्सिबल आहाय कित्याक तेमी अटॅक वचून आमचे बाणावली केलो. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेमी मिटींग घेतले, लोकांचे मिटींग घेतले. सो तेमी घेता म्हणटा आमी घेवपाक आमची पार्टी स्ट्रॉंग करपाकूय जाय. सो हे जर पळयलें जाल्यार काल आमचे मनोज परब आरजीचो हाणें एक आरोप केला की काँग्रेस आनी आप हे एकठांय येयल्ले फकत आपल्याला फायद्याक लागून आनी तो फकत तात्पुरतो फायदो आशिल्लो, ते इलेक्शना पुरतो फायदो आशिल्लो म्हूण आयिल्ले. तो म्हणटा की दोनूय पार्टीक रिजनल हाजें कांयच पडून गेलें ना आनी जर रिजनल हाजें जर पडून गेला ते फकत आर्चीक. आनी इतलो तेंप आमकां कोण ते आप बी टीम BJPची बी टीम काँग्रेस म्हणटा आतां म्हणटा कळना BJP बी टीम कोण म्हणटा. सो हाजेर कितें सांगपाक जाय. 2024 लोकसभा इलेक्शन आम आदमी सावथ गोवा कितें फायदो जाला, गोंयांत कितें फायदो जाला, अलायन्स कोण आमकां फायदो जाला. आमी काँग्रेसा कॅन्डिडेट जिखयलो, आमचे फायदे आमी जाले. सो लोकांक जाय आसलें आमी सगळे एकठांय जावपाक. तुमगेले ZP तुमकां ताणें हेल्प करून तुमकां ZPचे कोण दिले रे. ZP मागीर जालो थिंगाय जालें नाटकां जालें सांगलो तुका. पूण आमी लोकसभा कितें आयिल्ले ऑल इंडिया लेवल बाय डिफॉल्ट हिंगा आमचो काँग्रेसा दिल्ली म्हणजे काँग्रेसा आमी सपोर्ट करपाक. दुसरी पार्टी गोवा फॉरवर्डा कोणाक दिल्ली आपा मेळ्ळें आमी तांकां सपोर्ट करता. दुसरी पार्टी सपोर्ट करताले. इंडिया अलायन्सा कॅन्डिडेट कोण आहात तांकां दिताले. सो आमी ऑल आउट गेले. आनी काँग्रेस आमी तेन्ना सपोर्ट येता तांची कॅन्डिडेट आहा. सो फायदो आमकां पॉलिटिकली आमकां फायदो जालो ना. फायदो जालो काँग्रेसाक जालो तेंचे कॅन्डिडेट जिखून. सो आतां तो म्हणटा आमचे फायदा गेलो ना. आमी आमच्या लोकां फायदा गोंयचे पासत गोंयांत सगळ्यांक जाय आसलें. गोंयकारान सगळ्या आर्जीकूय येवलो मारलो एकठांय रावाय म्हणून. तुमी सगळे पार्टी एकठांय जाय आनी BJP डिफीट दियाय म्हणून. पूण तेंच्यांनी करूना. पूण आमी केलें. आमी BJP डिफीट दिली एकठांय रावन. सो फायदो आमकां जालो ना. ओके. पूण तो म्हणटा कोणाक हे लागून कित्याक लागून आयले ते दुसरे. पूण तो म्हणटा सद्याक जर पळयलें जाल्यार रिजनल पार्टी आनी रिजनल हे आसा एथोज आसात ते फकत एकूच पार्टी फुडें वता ती म्हणटा आरजी म्हणटा. सो तो म्हणटा ते तांगेले हे आसता ताणें पोगो बील हाडले हे हाडले बाकीचे सेंट्रल हातूंतल्यान कोणें कांय केलें ना असो कोणें केलो अशें तागेले आहा. कोणें आमकां MLAन कोण सपोर्ट केलो ना आनी कितें सपोर्ट केलो ना
आर्जीचो हे आसता एलिगेशन तो सदां म्हणटा हांवें आयकलां तेजो MLA म्हणटा तोय म्हणटा कितें पोगो बील हाडलें आनी लँड कन्जर्वेशन आनी ते गोवा लँड कन्जर्वेशन ते एक बील हाडलें सो तें बील कोणें चोयलो हाडूंक ना तुवें हांवें चोयलो तूं आमदार आसतना चोयलें ना आमकां केन्नाय दाखयलें ना आतां ते म्हणटा कितें आमचे खंयचे ऑपोजिशन MLA तांकां सपोर्ट केलो ना त्या बिलाचेर पूण ताणें केन्ना येवन आमचे कडेन डिस्कस केलो ना MLA ऑपोजिशन MLA कडेन डिस्कस केला पोगो बील जावं काय लँड कन्जर्वेशन तें बील जावं केन्ना डिस्कस आमी फकत कितें 7 MLA आहाय ऑपोजिशन 6 MLA आपूण हाडून एक डिस्कस करपाक टायम वचना आनी जायते पाटी आमी मेळ्ळाय कितें डिस्कस करपाक असेंब्ली टायम आमी मेळटाय तूं म्हाका एक इन्सिडंट दाखय आमचे MLA विरेशान चल आमी बसया आमचें बील आहा डिस्कस करया आमकां सपोर्ट कर म्हूण केन्नाय सांगलां आनी तें बरें आहा जाल्यार आमी सपोर्ट करलें आमी गोंयकार आमची गोंयकारां पासून काय आमी क्रूज तूं सारक अशें म्हणटा की हे बील इंट्रोड्यूसूच करना काय तुमकां दाखयलें ना कितें तेमी घायल्लें रेजोल्युशन तेमी घायल्लीं पूण अजून डिस्कशन येयलें ना न्हू डिस्कस येयना जाल्या पासून पयलीं आमकां पासून आमी कॉन्फिडन्सान घेवन थोडे ऑपोजिशन MLA घेवन उलोवपाक जातालें आमची तो म्हणटा तुमची सजेशन दियाय म्हणटा पूण वाचना वचोन सजेशन कितलें दितलें ओके एक ताणें मिटींग घेवन कितें सगळें आपूण आपलें बील अशें आमकां सपोर्ट करात म्हाका सांगता जातालें आनी बरें आमी गोंयकार आमी सपोर्ट करतले गोंयचे पासत आमी सपोर्ट करतले आमी कित्याक रुलींग आहाय तेय सपोर्ट करतले गोंयचे पासत तेंगळे MLA कडेन करीत आनी ऑपोजिशन सगळें सपोर्ट करतले गोंयच्या फायद्या जाल्यार सो तूं म्हणटा तुज्या कोतान आमचो आर्जीचो जो MLA आहा तो हे पोगो बिलाचेर सिरियस ना अशें म्हणपाक कितें ते म्हणटा कितें फकत प्रेस कॉन्फरन्स सांगताय राउंड वर्क आतां आमी कॉन्फिडंट आहा MLA ऑपोजिशन MLA घेवन ताणें केन्ना डिस्कस केलो म्हाका सांग आमी ताका म्हणलें आमी सपोर्ट करना म्हणल्यार सांग तें पूण तुका ताका लागून विचारता तुका तुजे कडल्यान म्हाका कॅटेगोरिकल आन्सर जाय हे कितें आर्जी कितें इश्यूज घडटात ते फकत ओन्ली फॉर प्रोपोगंडा अशें म्हणटा सेम जाता आतां पोगो सांग केन्ना सांग कोता पोगोचेर लोकां पिशान काडले ते कितें जालें सिरियसली आहाय जाल्यार ऑपोजिशन MLA कडेन डिस्कस करा न्हू सांग आमचें सजेशन फकत प्रेसा सांगता MLA कोणें सपोर्ट केलो ना पूण बील पळोवंक ना तेका जाय जाल्यार हांव मागता हांव सगळे आमचे आनी MLA ऑपोजिशन MLA तांकां एकठांय करना तुका धाड तुगे प्रेजेंटेशन हाड बिलाचें उलोवया गोंयच्या पासत फायद्या बरें आहा जाल्यार मुखार आमी फूल सपोर्ट करतले सो आतां जे आतां परत उजो म्हणटात आवाज जाता तो उजो आतां कितें बेस्तो उजो काय दोग फकत तेच सांगता न्हू तुका ग्रावंड वर्क कांयच ना न्हू फकत बोवाड मात ऑपोजिशन सपोर्ट करना म्हणून ऑपोजिशनाक केन्ना एक पार्टी पासून रिक्वेस्ट डिस्कस केला म्हाका सांगता पूण फाटल्या आमच्या असेंब्ली इलेक्शनाक आर्जीक बरी मतां मेळिल्ली इवन तुगे वेळ्ळी बसून दे हॅज स्कोर्ड गूड हे बाणावली बरी काडली आमचे कुट्टोरी बरी काडली हे काडली सो आतां तोच आसा मोमेंटम तांगेलो काय तेन्ना तेंच सांगता ते पोगो पण लोकांक आमचे लंडन आमचे गांवचे बिल्डींग भायर हाडले तांकां तेमी पिशे केल्ले सो तेन्ना ती एक ती भायर लंडना वेव जाल्ली मागीर हिंगा सो मातशें पेटलो तो आनी ताणें काडली मोर देन 3500 कितें वोट काडली सो अनएक्सपेक्टेड ती पूण ते भितरल्यान तेंचे मुवमेंट केल्लो उजो करून पूण तो जातना कित्याक तुमी लोकसभा चयलो आसतले लोकसभा तांकां 500 or 600 कितें वोट्स पडले ओके सो आनी एक आतां तूं परत आमी अलायन्साचेर येवया फाटले हांवें तुमचोच आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट जर्सन गोमसा बरोबर हांवें एक इंटरव्यू केल्लो आनी तातूंत हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो की वेळ्ळी तुगेली वेळ्ळी जी आम आदमी पार्टी आयल्या ती ओन्ली बिकॉज ऑफ स्प्लीट ऑफ वोट्स कारण मुगेलो एक तत्व आशिल्लो की दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलोंग्स टू काँग्रेस ह्या फावटी काँग्रेसीन तो सावयो रावलो मागीर काँग्रेसीन पयलीं बेंजामिनाक दिता म्हूण सांगून बेंजामिनाक फुलोवन हें केलो सो बेंजामीन कॉन्टेक्टार जातलो तुमी रावले आर्जी रावलो ताका लागून हे वोट स्प्लीट जाले आनी आम आदमी पार्टीक चान्स पडलो हो म्हजो स्टेटमेंट आशिल्लो आनी ताजेर तुयी मातसो बेजार जालो बेजार म्हणल्यार तुवें हें केल्लें की आपूण तसो येवना वोट स्प्लीट जावना आपलें काम कोन्न आयला बट सो कितें पोलचें म्हणल्यार हांव कितें जाप करून इलेक्शन येयलें हांव इलेक्शनाक बसलो ना सडनली हांव 2002 आसोन एक्टीव आमगे विलेजान 2002 आसोन
सरपंची रावलो. हय सरपंच रावन मागीर भायरसून आमी आमचे दुसरे कॅन्डिडेट घालता बेंजामीन, ताका आमी ऑल आउट सपोर्टूय केलो आनी एक्टिवली आहले आमी. हय मागीर आमी 2 टर्म आमी लोकांकूय सांगलोलें हांव फकत सरपंच पंचायत 2 टर्म रावता, तेज्या वयर रावपाना. सो मुगे ते उतर राखून हांव भायर सरलो आनी कोण पंचायत हांवें कॉन्टेस्ट करूं ना. सो तेच फाटल्यान जेन्ना आम आदमी पार्टी येयली तेन्ना आम आदमी पार्टी जॉयन जालो. हांवें केन्ना टिकेटूय मागूना, कोणा कडेन टिकेट मागूना आमी, म्हाकाच दी म्हूण. सो तेमी ते आमी सर्वे केले मागीर टिकेट दिली. तेच फावट तेन्ना हांव 2017 पेड्यार जालो. पेड्यार जालो म्हणटा काम करपाक सोडूना. आमगे काम पयलींसून कोत्तालो 2002 तेन्ना पंचायत लेवल कोत्तालो. तेज्या पयलो आमी कॉलेज भायर सर तेन्ना पासून काम एक्टीव आहले. सो आमगे कंटिन्यू आहलें काम. म्हणजे थंय नाजाल्यार कोणा एक्टिविस्टांक खंय जाता तेंगे खूंय एज्युटेशन थिंग आमी आसताले. आमचे CZ MP प्लॅन जातालो. एक्टिवली आमी केला तो सोगटें इनवॉल्व करून. फिशरमॅनाक कितें एज्युटेशन जालें तेंचे बारा हांव आसताले. रेल्वे जावं डबल ट्रॅकिंग एक्टिविस्टां बारा आमी आसताले. तें आमचें काम चालूच आहलें फकत इलेक्शनाक लागून न्हू. ओके तेज फाटल्यान म्हाका जेन्ना 2022 म्हाका पोते टिकेट दिली. तेज्या पयलीं जेन्ना हे तेंगे डिफेक्शन जाल्लें काँग्रेसाचें तेन्ना म्हाका ऑफर येयल्ली काँग्रेसा यो म्हण. आमी गेलो ना. कोण फिलीप तेन्ना गेल्ले ते दुसरे वयच्यान BJP गेल्ले तेन्ना आमकां ऑफर आहली. कित्याक आमी तेन्ना 2007 आमी आहले काँग्रेसांत. आमी यूथ काँग्रेसांत आहले एक्टीव. ओके 2017 जेन्ना फर्स्ट टायम डिफेक्शन जाल्लें फिलीप वचून BJP गव्हर्मेंट तेन्ना आमी आख्खे आमचे वेल्ले ब्लॉकान काँग्रेस सोडलें. कित्याक तेन्नाय आमकां थिंगा काँग्रेसाचे ब्लॉकाक कॅट केल्ले काँग्रेस टॉप लिडर्सांनी. कित्याक फिलिपाक पत्ते घेवपा नाय म्हूण. पूण सगळें इलेक्शन येयलें म्हूण तेका गेलो. तेन्ना आमचे वेल्ली ब्लॉक आनी तितून हांवूय आहलो. तेन्ना आमी रिजायन जाल्ले आनी तेन्ना काँग्रेस सोडलो आमी. आनी तेन्ना मागीर ते सेफ गोवा बेंजामीन बसलो तेन्ना तेका सपोर्ट केल्ले. सो आतां तेच फाटल्यान म्हाका जाय जाल्यार इलेक्शन जिखोवंकूय जाय जाल्यार म्हणजे काँग्रेसाक तेन्ना जॉयन जावपा वता. सावेवच्या जॉयन जायसना पयलीं कित्याक आमी तिथं आहले पयलीं. कित्याक तेजे लिडर आमकां वळखताले म्हणटाले. आनी BJP कडल्यान फाटल्यान ऑफर पयर ऑफर आशिल्ली तुका कित्याक BJPचे आतां जालें ऑफर आशिल्ली ऑफर येताल्यो तेव्हा कित्याक आमी ते एकूच स्टँड घेवन आहाय. आमी पोते आफ्टर पंचायत सोडून आमी ब्रेक घेतलो. पोते इलेक्शन आयको बसले आम आदमीचे येयले आनी तेजे आम आदमीचे ते प्रिंसिपल घेवन आहाय. सो आतां म्हण तूं तुगे वेळ्याक काँग्रेस उबी रावली आनीक आम आदमी उबी रावली. तूं जिखता म्हणटा अशें दिसता तुका? कॉन्फिडन्स आहा? जिखपाचें लोकांचेर तुका कॉन्फिडन्स आहा? हांव कॉन्फिडन्स आहा. जेन्ना आतां ही फाटलीं 3 वर्सां आमी काम केल्यात लोकां बरें रावलां. सो लोकांक आतां तरी 2022 खंयच्याय आतां इमेज आमची लोक आनी चड वळखता. कित्याक काम करून कित्याक तेज्या पयलीं आमी केन्नाय एसेंब्लीन चोवूं ना तेणी वा स्पीच दिता चोवूं नाय. आमी भितरल्यान काम करतात ते लोकांक सगळ्यांक खबर आसूना. पूण आतां आफ्टर 22 आमी एसेंब्लीन पावले म्हणटकीर आमी इश्यू घेयले ते लोक जाणा. कंटिन्युअस इश्यू घेतले. सोगटे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी इश्यू घेतले. आमचे आर्यला केसले जमनीचे कन्वर्शना सेटलमेंटा इश्यू जावन आमी घेतले. फिशरमॅना जावं म्हणजे कुडबाणा जेटीचे जावं हे सोगटे आमी इश्यू घेतलेले. शेतकारांचे इश्यू घेतले. शेतां आमी कितले कल्टिवेशन वाडयलें कम्युनिटी फार्मींग करून. ते रस्त्याचे म्हणटा ते रायटीची कामां जातात. सो आतां आमकां आनीक चड एडवांटेज 22 आमकां चड आतां एडवांटेज. ओके ना पूण कितें कामां कितें केल्या म्हणटा? कामां केल्या जाल्यार कितें केल्या तुका कॉस्टेस एज MLA म्हणून? कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा आमची रोडाची म्हणजे कामां जातात. आतां आमची आख्खे चिंचिणी ड्रमापूर सगळे हॉट मिक्स जाले. आतां आमचे बाय एंड ऑफ दीस मंथ आख्खे आरेलां जातले. प्लस आमचे आतां आमची प्रायवेट आमी मला क्लिनीक आय क्लिनीकूय ओपन केल्लें आहाय. फ्री आमी आतां एम्बुलन्सूय दिता. प्लस आमची आतां शेतां आमची फाटलीं 30-35 इयर्स पाड पडलो आहले कोण रोयना आहले. हे कम्युनिटी फार्मींग करून आमचो थिंगा एक कॉमदाचो प्रेसिडेंट आहा एडवोकेट आग्नेलो फुडतालो ताका सांगाता घेवन ताणें आमची कितलींशीं मोर दॅन 1 or 2 लाख आमी हें केलें कल्टिवेशन केलें हें लोकांक चोयलां. प्लस आमची सुकालदें जावं सालजोरा जावं तेमी थिंगाय आमी करता. वेल्डेच्यानी आमची चालू आहा. पत्ती शेतां आहाय ती पत्ती रोवपाची त्यो एक्टिविटी चालू. प्लस आमच्या युथाक एड्युकेशन सायडी आमी कंटिन्युअस कॅरियर गायडन्सूय दिता तांकां. प्लस आमचे जावं आमचे कल्चरल एक्टिविटी जावं आमचे कोंकणी प्रमोट करपाक आमची उगडासाची सांज म्हण एक 1 play 4 दिसांचे प्रोग्रामूय करताय.
ते आमचे कोण तियात्रिस्ट पण पयले मरण गेले तेंचे उगड आसा. ऑल गोवा वन एक प्ले करताय ते आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक तांकां पार्टी घेवपाक ऑल रावंड आमचे सोगटे सायडीन एक्टिविटी चालूच आहाय. प्लस आमी आतां कितलीं वर्सां आमची पार्टीचे आमी आसोलना पंचायत हाडली. कितलीं वर्सां मोर दॅन 15 years तें कामूच चालू जायना. तेजें फावंडेशन काम चालू जाल्लें आहा. आतां आमची चिंचिणी फायल पंचायत कितलीं वर्सां ती सेम ते आतां आमचे फायनान्सा मातशें उरलो आहा. ते फायनान्सा लागून ते ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आनीक बाय बिफोर मान्सून ते जावपाक जाय. सो एज पर यू इन वेल्ली आम आदमी पार्टी इज इन सेफ झोन. यस कित्याक आमकां ते लोक उलयतात ते कळटा न्हू आमकां कोण सांगता ते. पूण आतां कितें आमकां आनी 2 आनी कामां करीत रावतले कामां उरलेले. आनी ताका लागून म्हणटा तुमी हें म्हणटा आतां तुमी झॅडपीक आतां रोखडीच आतां एक 4 म्हयन्यांनी झॅडपीचे इलेक्शन येवपाचे आहात. सो तुमी झॅडपीक म्हणटात आमी सगळे कडेन तुमच्या आतिशी मॅडमीन हें केलां की आमी सगळे कडेन आमी झॅडपी कॅन्डिडेट उबी करता म्हणून. सो कितें तयारी कितें चल्ला आनी कशें? ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केल्ले सद्या आतां मुवमेंट खंय जाला ते प्लस आनीक थोड्यो कॉन्स्टिट्युन्सी उरल्या थिंगा काम करपाचें. खंयची कॉन्स्टिट्युन्सी तुमगे मुवमेंट मुवमेंट आमचो आयडेंटिफाय आमी केल्यो सगळ्यो. ना मुवमेंट खंयचो कडेन एक वेळ्ळी बाणावली आनी अशें सांताक्रूज हे आमगे कुत्तोरी आहा बाग मास्कान काय बाय एक्टिविटीज करता थिंगा सगळे सायडीन एक्टिविटी सिद्धेश आमचो नावेली. सो आमकां लागता आतां आमचे झॅडपी काका वेली लागतली. वेली पार्ट आमचो नावेली आनी वेल्ली पार्ट दोनूय लागता. पण तुमकां कॅन्डिडेट टफ कॅन्डिडेट मरे दिगारपाली आमी आमचे दावोली आमकां लागता. कुत्तोरी आनी सांजेर आमकां लागता. सो ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यो झॅडपीच्यो. ओके सो ह्यो हिंगा काम आमचें चालूच आमची वेळी आमचे ह्यो 4 जाले. तूं म्हणटा हांव तेच म्हणटा बेणावली वेल्ली आनी तशें सांताक्रूज हे सोडले जाल्यार बाकी कडेन तुमचे प्रेझन्स खंय आहा काय म्हणटा तुका? प्रेझन्स आहा म्हणजे आमी लास्ट टायम इलेक्शनाक सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी आमी बसले. आमचे सांतांद्रे पासून आमचो रामराव वाजव काम करता तेणे. ओके तिथं आमचे नोता आहाय मागीर ते सायडीन आहाय सालदोना सायडीन आहाय आमचे यूथ आहाय ती बरी काम करता थिंगा. सो आतां तांकां एकठांय करपा आतां मातशें हिंय सावथ गोवा ऑफीस सेपरेट केला नोता सेपरेट केला. आतां आमचे एक्टिविटीज वाडटले. खंयच तुमगे हाका लागून तुमी आतां प्रेशर टॅक्टिक्स हांव म्हणटा कित्याक लागून तूं आतां झॅडपी येता तेन्ना आमची स्ट्रेंथ कितें आसा ती पळोवया आनी मागीर जाय जाल्यार ते आमगेले कितें अलायन्साचे काय कितें हें करया. कारण म्हणटा अमित पाटकरान तेच म्हणलां की ते इलेक्शन येवपाक आनीक 2 वर्सां उरल्यात आनीक हाजे पयलीं आम आदमी पार्टीचे लोकल लिडर्स म्हणटाले की आमकां अलायन्स जाय म्हणून वयर कितें आनीक तो म्हणटा की डिसिजन घेतले ते घेवपाक आनीक 2 वर्सां. ताका लागून आतां तुमगें तशें आसता म्हणून आतां आमगेली स्ट्रेंथ कितें आसा ती पळोवया आनी मागीर जाल्यार इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शन झॅडपी इलेक्शन डिफरंट जाता. त्या लास्ट टायम पासून आमची कॉन्स्टिट्युन्सी वेल्ली हाडलो ती काँग्रेसा कॅन्डिडेट हाडलो झॅडपी. पूण काँग्रेसाचे तेन्नाय आमी आमचे कॅन्डिडेट घालूं ना आम आदमी. आमचे सगळे व्हॉलंटियरान काँग्रेसाकूय सपोर्ट केल्लो इनडायरेक्ट एलायन्स हाडलें तें. ताका लागून तो काँग्रेसा कॅन्डिडेट झॅडपी वेल्ली आहा तो तांबायन हाडलो. सिंबल तेंगे हाडलो पूण तेंगे कॅन्डिडेट जावन हांव जिखलो ना. ओके हांव जिखला न्हू. दुसरे कडेन झॅडपी आनी तें जायत डिफरन्स आहा. सो तेजेरूय चोयन आमी MLA इलेक्शनाक वयतले तशें ना तें. हय पूण म्हाका एक सांग आतां म्हाका सामको तुका एखादें हायपोथेटिकल दिसतलो तो कितें आसतलो जर काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी हांचे अलायन्स चलना जाल्यार आउट ऑफ 40 कॉन्स्टिट्युन्सींतले आम आदमी पार्टी सद्याक जिखपा सारके पोजिशनाक खंय आहा? सो जिखपा म्हळ्यार आतां कामूय करपाक जाय. बेज जिखपा बेज खंय आहा तुमगेली खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी? बेज आहा मोर दॅन 15 कॉन्स्टिट्युन्सी आमचो ऑलरेडी बेज आहा. थोड्यो आतां आनी एक डेव्हलप करपा जाय. पूण बेज आहा कित्याक लास्ट टायम आमी कॉन्टेस्ट केल्ले आहाय. दोनी इलेक्शन आमी मॅक्सिमम सिटी हें केलें 39 एक्सेप्ट हें केलें कॉन्टेस्ट केलें प्लस 1 मागीर आमी ते टायप सपोर्ट केलो इंडिपेंडंट आमी. सो आमचो बेज आहा. पूण आतां फकत आतां ताका लागून आमी सावथ गोवा ऑफीस घालून आतां एक्टिवेट जावपाक जाय सगळे व्हॉलंटियर्स आमचे. सो कितें करतले एक्टिवेशन म्हळ्यार कितें जातलें? एक्टिवेट आतां इश्यूज आतां इश्यूज घेता आहाय पयलीं घेताले पूण आतां आनीक बेज इश्यू घेवपाक पडटले. आमचे लोकांक कॉन्टेक्ट जावपाक जाय. मेन थिंग लोकांक बरें कॉन्टेक्ट जावपाक जाय. ते एक्टिविटीज आमकां करपाक पडटल्यो.
आतां तुका हांव फुगत लास्ट क्वेश्चन सगळे गोंयकाराक पडिल्लो क्वेश्चन हो. कारण आतां तुका सगळें खबर आहा BJP जर गोंयांत जिखून येता ते ओन्ली बिकॉज ऑफ BJPचे अगेन्स्ट जे वोट आहात ते स्प्लीट जावन ताका लागून BJPचो वोट शेअर आहा तो BJPक मेळटा, BJPचे अगेन्स्ट वोट शेअर आहा तो स्प्लीट जाता, ताका लागून BJP येता. सो ह्या लोकांक दिसता, गोंयच्या कांय जाणांक दिसता की BJP सरकार येवपाक जायना अशें गोंयचे थोड्याच लोकांचें आहा. आतां सारकें काय ना तें लोकांक खबर आहा. तुमकांय दिसता आसतलें BJP येवपाक नाका म्हणून. गोवा फॉरवर्ड तेच म्हणटा BJP येवपाक नाका म्हणटा, काँग्रेसूय म्हणटा BJP येवपाक नाका. सो अशें हातूंत आनी लास्ट टायम तुमकां सावथ गोवाक कळ्ळां की एकठांय रावल्यार कितें जावपाक शकता. एक सांग तुका एक सांगता, तुमी सगळे एकठांय रावन सुद्दां काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट व्हडले कितें मतान जिखून येवना. सो BJPची तुमी सगळे एकठांय आयल्या पासून BJPची बेज आसा, BJPचे हे आसा तो सावथ गोवान दाखोवन दिला. तरी आसतना तुमकां दिसना की तुमी आतां जर सेपरेट लडयले जाल्यार लोकांचे जे ह्या सेंटिमेंट्स आहा तांचे कडेन तुमी खेळटात अशें दिसना तुका? सारकें तुजें कित्याक लोकांचे सेंटिमेंट आहा आमी एकठांय जावपा आनी BJP डिफीट दिवपाक. पूण आतां हे पार्टीचे लिडर अशें करून खंय इंटरफियर जाल्यार मिसट्रस्ट करताय, विस्वास सेपरेट करता. आमचे एक विस्वासान काम करूं जाल्यार ते ट्रस्ट उरना. ओके, तो ट्रस्ट पार्टीनी ट्रस्ट बिल्ड अप करपाक जाय आनी लोकांक एस्पिरेशन आय लोकांक जाय. सो आमी सगळे एकठांय जाता. कित्याक लास्ट टायम पासून सावथ गोवा लोक वोटिंगाक सगळो भायर सरलो कित्याक सगळे एकठांय आहाय म्हणून येयलो. जर सगळे पार्टी बसलो लोक पासून वोटिंगाक येयनाहलो, इतलो वोटिंगूय जायनाहलो. कित्याक लोकांक कॉन्फिडंट येयले, वेळ्ळे पळयला तुगेले मॅक्झिमम लोक येयला आपूण जावन भायर सरला. सो लोक कित्याक एकठांय आहले म्हणून येयला. सो नेक्स्ट टायम आतां 2027 अलायन्स जाले सो लोक लोकसभा जाले तशें करून येतलो. सो ते लोकांक जाय आनी तो सेम जातले जर तो सगळे बसल्यार लोक कडेन येवपाक जायना वोटिंग. सो तूं म्हणटा तशें आतां लास्ट जर आमी कन्क्लूड करता तूं म्हणटा की जर तसो जर ट्रस्ट हे केलो निर्माण केलो जाल्यार एकादी हे अलायन्स जावपाक शकता अशें म्हणटा. आतां तुका सांगला स्टार्टिंगूच सांगला राहुल गांधीक तेंचेर ट्रस्ट ना. ओके, सो तें पयलीं साफ करपाक जाय. ओके, आतां तो ट्रस्ट नेक्स्ट टायम गोंयांकूय साफ करपाक जाय. गोंय साफ करपाक जाय न्हू. आतां दोन पार्टी तेंचे डिफेक्शन जाल्ले नेक्स्ट टायम थर्ड टायम वचपाक आमकां कितें गॅरंटी आहा. सो तो ट्रस्ट बिल्ड अप करपाक जाय. ओके, तें जालें जाल्यार पार्टी गोवा अलायन्स बी जाल्यार सगळ्यो पार्टी एकठांय येतल्यो. सो ह्याच ताजेर आमी आमची भासाभास थांबयतात. हो म्हणटा की काल विजयानी तोच स्टेटमेंट केला की तो विजय सरदेसाय म्हणटा की लोकांक पर्याय जाय, पर्याया खातीर लोक रावल्यात पूण लोक सद्याक BJPचेर विश्वास दवरना, ओपोजिशनाचेर विश्वास दवरना अशें काल विजयान स्टेटमेंट केला. आज तुवें हें केला की मेन म्हणटा तो ट्रस्ट बिल्डअप जावपाक जाय, तो जाल्लो ना. सो एक म्हणटा ते सगळे आतां काँग्रेसीक जावं आप जावं बाकीच्यान जावं एकमेकाचेर विश्वास दवरून आनी लोकां मदीं मेन म्हणटा एकमेकाचेर विश्वास दवरपा परस लोकां मदीं एक विश्वास तयार करपा खातीर वावरपाक जाय. जाल्यारूच जे सावथ गोवा जाल्ले ते 2027 टोटल गोंयांक जावपाक शकता. ना जाल्यार ते जावप कठीण आहा. सो हे लक्षाक सगळ्यांनी धरून फुडले आपली पावलां उखलची इतलेंच आमी मागतात. आनीक ही आमची भासाभास बंद करतात. देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.